दावशिरे गांवांत विजेचो त्रास म्हण थंयच्या साई दादा महाराज देवस्थानाक पाळीचे JDP ज्ञानेश्वर नायकान जनरेटर आनी 100 खुर्च्यो भेटयल्यात। हे मदत कार्य आपूण निस्वार्थपणान करता म्हण नायक उलयला। RDX खातीर दावशिरेच्यान महेंद्र गांवकार। ती 2003 मुर्दिस्ता बांदलेली ते मेरेन हांगा जे आज पर्यंत जे काम जाल्लेलें आसा ते वेवस्थीत चल्लेलें आसा। ते सगळे बाबा करून जातात की तेंचे प्रेरणेन हे सगळे कार्य चल्लेलें आसा। आनी आमचे ह्या मठाचे जे गुरू आसा साई भक्त दादा महाराज यांचे आमकां वेळोवेळी मार्गदर्शन आसता आनी तेंचे ज्या मार्गदर्शनानुसार जे आमी हांगा जे कार्य जे चलयल्लें आसा ते वेवस्थीतपणे, कित्याक गुरू जर वेवस्थीत असलो जाल्यार सगळें वेवस्थीत जाता। म्हणजे हो जी भावना आमी जी गोश्टी काही ज्यो आमी व्यक्त करता बाबा पूर्ण करता। आज पर्यंत आमकां खंयच्याच ज्यो स्किमीचो लाभ न जाल्लो दावशिऱ्याक अजून पर्यंत तरी कोणीच करून दिल्लो ना, पूण तेंच्या मार्फत JDPच्या मार्फत आमकां ती इच्छा पूर्ण जाली आनी बाबांनी आमची इच्छा पूर्ण करून दिली की आमकां जनरेटर प्राप्त जालो। हांव साई बाबाक नमस्कार करता आनी हे सावथ गोवा जिल्हा पंचायतीतून ते तुमी स्वीकारून बरे भशेन घेवचें आनी कामां तशी खूब केल्लीं आहा कामां। आनी आतां तुमी म्हाका सांगला न्हू कितें तरी करचें म्हणून, कितें करचें म्हणा तूं? हय, तेजेर हांव विचार करतलो सद्या। हय, पत्र घालपाचें पणसे ना तेजेर हांव विचार करतलो, चड करून करतलो हांगासर। इतली तुमी आशा बाळगी।